उटाच्या कार्यावळीत मंत्री गोविंद गावडे हांच्यांनी सरकार व कोणाचेरूच वैयक्तिक टिका केल्ली ना। तांच्या विधानांचो विरोधाभास। आदिवासी कल्याण खात्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी सारखे काम करिना म्हूण तांणी राग उक्तायलो। समाजा खातीर काम केल्ल्या गावडे हांचेर कारवायेची मागणी करप चुकीची म्हूण उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप उलयला। आरटीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। इंटेंशन गव्हर्मेंटाचो मिनिस्टर जर सपोर्टिंग डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जे आसात ते प्रोएक्टिव्ह सरकार कोण चलयता गव्हर्मेंट आनी मिनिस्टर पॉलिसी ठरतात पण एक्झिक्युशन करपाचें काम आसा हे ऑफिसरांचें आसा। ऑफिसर समजा चुकता जाल्यार तें दाखोवन दिवपाचें काम सुद्दां जरी मंत्री असले ते सुद्दां दाखोवन दिवचें पडटा। आनी कारण शेवटी काय केलें जाल्यार आता खंय जर समजा एखाद्या वेळार डिपार्टमेंटाचे समजा सारकें चलना जाल्यार मिनिस्टराकूच टार्गेट करता। हांगा म्हाका दिसता हो लिंक लायला गोविंद गावडेन सीएमाचेर टार्गेट केला हें अशें ना। उटा संघटना सहमत ना। तेणी कितें उलयलां तें आपल्याले डिपार्टमेंट तें सारकें चाली लागचें ते ट्रायबलाचे इश्यू आमी आतां म्हणून म्हाका दिसता डिपार्टमेंटा कडेन वेळोवेळी आमचे सगळे रिजोल्यूशन दिले आसात। मेन जे परत रिपीट करना मेन आमचे डिमांड जे आसा ते सगळ्यांची फायल जाला त्या डिपार्टमेंटाक पळोवन आसा तेजी फुडें वचपाक जाय हेंच आमचें म्हणणें आसलें। सो म्हणून हो विशय आमी सकाळी सविस्तरपणे मुख्यमंत्र्याच्या नजरे हाडून दिले आसा आनी हे सगळे जे लिडर आसात तेंच्या नजरे आमी हाडून दिले आसा। आनी म्हणून आमची उटाची मागणी आसा की आयज गोविंद गावडे हे आउट ऑफ स्टेशन आसात। तांचे म्हणणे सुद्दां हे जे लिडर आसात पक्षाचे जे अध्यक्ष आसात हेणी सुद्दां तेंचे म्हणणे सुद्दां आयकून घेवचें आनी ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता आमच्या संघटनेच्या 50व्या दिसाच्या कार्यक्रमात जातूंतल्यान 2 जाण आमचे बळी गेल्ले आसात 2 बळी मंगेश गांवकर त्या कार्यक्रमांतल्यान अशी खंयची अशें आनी फुडें बाधा येवची न्ही हे कार्यक्रम चलपाक जाय। सरकारच्या सपोर्टा शिवाय हो समाज फुडें वचना। हो एसटी समाज वीक समाज आसा 12% असलो गोंयचो मागासलो समाज आसा म्हणूनच सरकारान आमकां एसटीचो स्टेटस डिक्लेअर केलो आसा। हे ट्रायबल लोकांक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ले अधिकाराचे सगळे त्यांचं पत्र मेळचे आणि त्या समाजाचो विकास जावचो उन्नती जावची समाज प्रगती पदाचे पावचो ह्या उद्दिष्टान गोविंद बाब रात दीस धडपडटाला। आणि तेणे ज्या पद्धतीने आपल्या भाशणात सांगला आमच्या उटाचे सगळे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर वयर आशिल्ले गोयचे कृषी मंत्री रोहिनायक बाब उबे वयर आशिल्ले त्या करून हजारो संख्येनी हॉलान लोक भरलेले आशिल्ले आदिवासी समाज एका शब्दांतल्या गोयच्या मुख्यमंत्र्याचे नाव घेतले ना। एका शब्दात सुद्धा गोयच्या मुख्यमंत्र्यान अशें करूना तशें करूना अशें म्हणलें ना। गोविंद इतलें सांगलां की वेगळ्यो आमच्यो सीएमा बरोबर मिटिंग्यो जाल्यो आनी ट्रायबल भवना खातीर जेन्ना साबारकांनी आमच्यो मिटींग जाल्यो त्या मिटिंगेक गोंयचो मुख्यमंत्री सगळ्या ऑफिसरांक डायरेक्शन दितालो की त्या वेळार ती कामां जावपाक जाय। कारण ट्रायबल भवनाचें फाउंडेशन आपल्या घातलेले बेगींतल्या बेगीन ट्रायबल भवन बी जावपाक जाय ते डायरेक्शन सगळ्या डायरेक्टराक बाकीचे ऑफिसर आसात तांकां दिताले। म्हणून हांव कित्याक सांगता कारण 2017 ते 2021 पर्यंत गोविंद गावडे ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्लो आनी तेणें ट्रायबल डिपार्टमेंटाची 2017 ते 2021 पर्यंत भरभरून काम केल्लें आसा। तळागाळांतल्या लोकांक अनुसूचित जमातीक कितें जाय कशें दिवपाक जाय खंयच्या माध्यमांतल्यान दिवपाक जाय हे सगळें तेणें सखोल अभ्यास करून 5 वर्सां ट्रायबल डिपार्टमेंट ताणें चलयलें आनी सगळे ट्रायबल लोक खुशी आनंदी त्याचो लाभ घेतालो। म्हणूनच गोविंद बाबाक दिसलें उटा संघटनेक दिसलें
की बाबा ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जे आसा ते योग्य पद्धतीन काम करिना, योग्य पद्धतीन चालीक सगळ्यो स्किमी लागना, टायम टू टायम पयशे मेळना. म्हणून गोविंद पवार आपल्या भाशणात स्पष्ट उल्लेख केलो